कुडचडेच्या पोरण्या नगरपालिकेच्या इमारती लागसर आशिल्ल्या ट्रान्सफॉर्मराक उजो लागलो। सोमारा सांजेर हो उजो लागिल्ल्याचे कळटा। या घडणुकेची म्हायती उजो पालोवपी दळाक मेळ्ळे उपरांत उजो पालोवपी दळान जवानांनी त्या नियंत्रणात हाडलो। उजो लागिल्ल्यान सुमार 2 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचे कळटा। मजगती वीज अकस्मात गेल्ल्यान बाजारांतल्या 10 दुकानांचेर परिणाम जालो। सुदैवान या घडणुकेत जीवितहानी टळ्ळी, मात उजो लागपा फाटलें कारण अजून कळूंक ना। मिनटांनी कॉल आयलो ट्रान्सफॉर्मर उज लागलो म्हणून नियर ओल्ड म्युनिसिपल नो टायम आमी टर्न आउट केलो। पयले ट्रान्सफॉर्मर उज लागलो तें आनी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटच्या मदतीन तेणी आमी रोखडेच वचून पावले। किती लुकसाण झालं? लुकसाण ट्रान्सफॉर्मर ऑलरेडी गेला 2 lakhs लुकसाण जालें। आणि सायडीन किती तरी सायडीन एक रिक्षा आसली ती आमी सेफ केली। आणि काय मार्केट साइड झालं जाल्यार मोठो जाता आसलेलो, पूण आमी रोखडोच तो पावलोन सेफ केलो।